हॅलो गोंयकारा, गुड मॉर्निंग. सोजमोदा सगळीं बरी आहा म्हणून हांवूय बरो आहा. पळया आयचो नवो दीस करया सुरू. पळयता आयज कितें दाखोवंक मेवता तें तुमकां. पळय दीस बरो उदेला आयज आनी आयज गरमी आहा सारकी. हिंगा 33 डिग्री आहा आयज. गरमी खूब पडटली. पळयता भायर सरोंक मेवता जाल्यार सोदता मातसो भायर कितें घेवपाचें आहा. मागीर दाखयता तुमकां. मेवता फुडें. आमच्या धाकट्याक आयज डेंटल अपॉइंटमेंट. हे पळय भायर सरले ते वयता. ही पळय लागली वाटेक. ही पळय वयता. ताका डेंटल अपॉइंटमेंट आहा. हिंगा टायम आहा तेन्ना म्हजी झाडां शिंपून काडली. तेंवूय काम जालें. आयज गरमी बरी. पळय वत आहलें हवर येयला. सकाळीं फुडें बरें थोर वत येयला. बाजारान वचोंक जाय भायर हे गरमेन. चल बाजारान वयता आनी मागीर मेवता तुमकां. चेडूं म्हजें हावस करपाक गेलां. थोडीं टमाटां जाय म्हाका. ते आपूण काडटा. हें पळय आत्तां येयला. ते अपॉइंटमेंटाक गेल्ले. डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट आहलो तेका. आनी हांव हिंगा गार्डनान टमाटां काडूंक येयला. आपूण काडटा हें. ते मामा हेल्प करता आतां. हांवें काडलेलीं ऑलरेडी तिची. कितली मेवता ती पळोवया. थिंगा पोनाक बहा. हांवें ऑलरेडी काडलेली पळय तेजी. तेका चड मेवची ना आमकां. थोडी मेवता ती काडटा आतां. म्हाका जाय थोडी आतां. पळय पोंदाक आहा हिंगा थोडी पिकलेली. काडटा ते. Hey, I'm the one who's supposed to do it. Excuse you. Ooh, buggy. That is a fly. About to. थोडी काडल्या पुरो आयज आमकां सलाडाक जाय ती. There's so many orange there. भायर सरलो हांव बाजाराक वचपाक. सकाळीं तुमकां कितें सांगलेलें न्हय. गरमी आसतना पळय वत कसलें वत येयलां सारकें. चरचरीत वत. गरमी जातली बरी आयज. पळोवया कशें कितें जाता तें आयज. जालें म्हजें शॉपिंग. येता घरा. थंय वाटेक लागलो घराचे. चड आहा गरमी. जायना चड भोंवपाक. तरी बरें जालें मातसो बेगीन भायर सरलो म्हणून. आनीक लेट केलो जाल्यार आनी सुबेज गरमी वाडत वयतली आतां. चडूच जालें सारकी. जायना घेवपाक. चल मागीर मेवता. येवं का तुमकां म्हज्या कुजनान. आयज घेवन येयला तुमकां एक नवी रेसिपी. आनी ही रेसिपी खूब आदल्यांची. सांगता तुमकां म्हाजी कोणाची. पळय ती दाखयता हांव कितें कितें घेता पळय तें. आयज करता हांव बीफ रुलाद. ओके. हे पळय बीफ गेल्लो हांवें. बीफ स्टीक कातरून गेल्ले. ओके. आनी चोरिसां आनी ताका बांदपाक गेलो सूत. कशें करता तें दाखयता तुमकां. पूण बीफ घेतना सारकें अंडरकाट बीफ घेया. ओके. हिंगा आमकां बीफ सॉफ्ट मेवता. स्टेक बीफ. गोंयान मातशें तुमकां अंडरकाट बीफ घेवचें पडटलें. स्पेशली हे रेसिपी करपाक अंडरकाट बीफ घेयात. आतां फुडें दाखयता तुमकां कशें कितें करता तें. हे ऑलरेडी हांवें मॅरिनेट केल्या ह्यो. ताका जिंजर गार्लीक पेस्ट, विनिगर आनी हें घालून दवरलें हांवें. हल्दी पावडर. मागीर अशें लावन घेवपाचें. गोंयान तुमकां बीफ मेवता तें अशें मॅलेटान धाडायन तांकां बारीक करा. ओके. फ्लॅट करूंक जाय सारकें. गोंयचें बीफ मातशें आमचें हार्ड आसता ताका लागून. फ्लॅट करपाचें बीफ सारकें. हांवें ऑलरेडी सारकें पेपर काट कशें कातरून हाडल्या दाखयता तुमकां. पळय सारक्यो पातळ मारून हाडल्या त्यो स्टेक्स. पळय सारके पेपर कट्स कशें. ओके. अशें घेवपाचें. आनी पळय चोरिसां गेल्ले तुमकां दाखयलें ऑलरेडी. पळय चोरिसां अशीं घालपाचीं भितर. ओके. फर्स्ट टायम हिंगा तांकां लॉक करपाचें हितून अशें. हे लॉक घालपाचें तितून. आमची गोंयची चोरिसां ही आहा. मातशें लॉक करपाची सायड आनी मागीर रोल करून अशें बंद करपाचें. पळय हो रोल करून बंद करपाचें. सारकें येतलें. हें बंद केलें. पळय हो रोल जालो सारको. पळय हो रोल जातलो. मागीर ताका हांवें सूत गेल्ला. हे पळय थ्रेड.
बांदपाक हे थ्रेड घेऊन बांदपाचे ते ओके पळय बांदता हांव अशें बांदपाचे सुटना जावचे पळय अशें बांदला हांवें एक गांठ मात तेका टायटशी सुटना जावच्याक पळय अशें करपाचें पयलें अशें जातलें तें मागीर फुडें कितें तें सांगता तुमकां सांगलेलें न्हय ही रेसिपी बरी आदली म्हणून हांव ही शिकलोलो म्हजे बायलेचे मामायशीन ओके म्हणजे म्हजी सासूमायची माय तिची रेसिपी ती तेजे कडल्यान शिकलोलो हांव ही रेसिपी आयज दाखयता तुमकां हे पळय आनी ती पळय बांदतना न्हू हांवें आयज सूत बांदून दाखयला तुमकां ती बांदताली केळीचो गाबो आसतना हे केळीचे गाब्याचे थ्रेड सुट्टा ते बांदताली ती ओके आनी आयज हांवें सूत बांदला केळीचो गाबो ना मशीन आसलो जाल्यार हाडून दाखयतलो आसलो तुमकां पूण सूत बांदला ओके दाखयता मागीर फुडें तयार केले हांवें सगळे आतां हे पळय केले ते दाखयता तुमकां करून दवरले हांवें अयो करपाचे सगळे ओके फुडें कितें तें दाखयता तुमकां कशें कितें करता तो आतां तेजो मसालो आहा तो मसालो दाखयता आनी आमच्या कुसनान बरें वत पडटा सारकें भितर बरो उजवाड जाला आयज सारको आनी गरमी बरीच आहा भायर तो मसालो तेजो ते हांवें सांगपाची गरज ना तुमकां व्हिडियोन पळोवन तुमी पळोवं येता पूण हो मसालो जातलो दोन भाशेन करतात ओके जित्यो मिरसांगे गेल्ले लसूण आलें जिरें हळदीचो पिठो तिकी लवंगां मिरयां जिती कोथमीर वद्दे टोमाट आनी इल्लीशी आमसण ओके हो मसालो जातलो ग्रीनूय जावचो ना रेडूय जावचो ना मिडल ओके मिक्स मसालो तो ब्रावन कसो जातलो ओके तेका लागून तांबडी आनी जित्यो मिरसांगी आहा न्हू तेका लागून मागीर मसालो वांट्टा आनी दाखयता तुमकां कायल घाल्ले पळय आतां न्ही तेल घाल्ले बरी गरम करपाची कायल मागीर ही सियर करून घेवपाचें हांवें घाल्ले पळय ते पळय घालता हय मातशें सियर करून घेवपाचें तांकां बरो वास येयलो कायल बरी गरम जावंक जाय नाजाल्यार लागतली चड न्हू मातसो कलर दिवपाचो हो कलर दिवपाचो मातसो हो सियर करून कलर दिवपाचो तांकां हेका येयला पळय तो हो कलर दिवपाचो जालें तें आतां रेडी मागीर फुडलो प्रोसेस दाखयता तुमकां जालें रेडी जालो मसालो वांटून असो जालो मसालो पळय हो दिसता तुमकां सांगलेलें न्ही तो ग्रीनूय जावचो ना रेडूय जावचो ना म्हण मिडल उरतलो म्हणून पळय ब्रावन कसो जाला आनी म्हाका फुडें आतां सोते करून घेवंक जाय पळय कांदो गेल्ला टोमाट गेल्ला आनी थोडीशी चॉप कोरिएंडर सोते करून घेता तो कांदो बरो भाजून घेवपाचो कोणे भाजून घेवपाचें कांदो भाजता म्हणसर पळय मसाल्याक तुमकां सांगूंक विसरलो हांव तुमकां जाय जाल्यार चॉप करून ते मसाला वांटना तितून थोडीशी चोरिसां घाला 16 आनी चोरिसां घाला एक 7-8 चोरिसां भितर वांटना घाला फ्लेवर आनीक बरो येता ओके तर अशें जावपाक जाय सारको ब्रावन जावसर करता हांव कांदो भाजता आनी आमच्या आदल्याच्यो रेसिपी विसरनाकात कोण तो तुमची घरांत जाणटी बी आहा तर जाल्यार तेंचे बी रेसिपी शिकोवन घेयात तेंच्यो रेसिपी सारके युनिकूच टेस्टूच दुसरो मागीर ती जाणटी मोरवन वेता आनी मागीर रेसिपी तेंचे बारूनच चल्ल्यो सो तुमी घरान कोण आहा जाल्यार मातशें तेंचे जाणट्यांच्यो रेसिपी शिकोवन घेयात फुडाराक आमच्या जनरेशनाक धांवपाक बरें पडटा अशें अशें आमचें गोंयचें जेवण आसलें म्हणून युनीक जेवण
तो तुमचे जाणटे कडल्यान कितें आहा जाल्यार कोणें युनीक शिकोवन घेयात आतांची भुरगीं. ओके, आज तेची मामाची रेसिपी करता हांव. ती मरून गेली आतां 18 वर्सां जाली. ओके, आनी म्हजी सासमाची एक रेसिपी आहा म्हयशीन, ती फुडाराक शेअर करतलो हांव. विनिगर, तिची विनिगर सारकी फेमस, सारकी युनीक वे करपाची विनिगर. ती हांव स्पेशल गोंयान पावता पळय तेन्ना तुमकां सारकी करून दाखयतलो. तोंडान सांगचो ना, करून दाखयतलो. तेजी कितें कितें यूज करताली पळय ती विनिगर करपाक. देवान तांकां स्वर्गाच फावो करूं. आयज तेची रेसिपी करता हांव. ओके, आनी म्हजी सासमाची विनिगर दाखयतलो तुमकां केन्ना हांव गोंयान पावता पळय तेन्ना. ओके, टमाटो ॲड केले नाही आता. कांदो भाजलो तो हे बरें भाजून घेता. मागीर हितून मसालो घालपाचो पयलो. बीफ पयले घालपाचें न्हू, मसालो पयलो घालपाचो. मसालो बरो फ्राय करून घेवपाचो सारको हे जावसर, कॅरमेलायज जावसर मसालो. डायरेक्ट मसाल्यान सोडपाचें ना. मसालो सारको भाजल्या उपरांत घालपाचें ते आनी सारकें स्लो उज्यात दवरपाचें. दाखयता फुडें मागीर. मसालो ॲड करता. मसालो जावो तितलोच घालात, सुबेज घाली नाकात. अकॉर्डिंग टू तुमचे बीफ कितले आहा पळय तें. मसाला स्लो भाजून घेवपाचो बरो. हो मातसो एक 5-6 मिनटां भाजून घेता तो. सवकात भाजपाचो आनी मागीर तितून ते घालपाचे बीफ. स्लो जावं न्ही, हो मातसो कूक जावं न्ही. दाखयता तुमकां कूक जाले उपरांत. मसालो जायत येयला म्हजो. पळय 2 मॅगी गेल्ले, बीफ मॅगी पळय घालता. ॲड केले मॅगी त्यो टेस्टाक. आनी मातसो जावंक जाय मसालो. हो भाजून येवंक जाय तो. सारको कलरूय चेंज जाता तेजो. भाजता भाजता कलर चेंज जाता तेजो. हो बरो भाजून घेवपाचो. ऑलमोस्ट मसालो रेडी जालो. आनी इल्लीशी विनिगर ॲड करता तेका. चड न्हू, ही तोतोन दाखयता. इल्लीशी 1-2 स्पून पुरो, चड न्हू. विनिगर ॲड केले. जालो मसालो. आतां हांव ते बीफ ॲड करता तितून. हे गेले बीफ भितर. आनी ताका आतां मातशें उदक ॲड करूंक जाय. हे गेले स्लो कूक करूंक दवरपाचें हितून भितर. ते बीफान स्लो जातले. सगळो मसालो ओडून वतले ते मागीर सुकतलो मसालो. एक्स्ट्रा ग्रेवी जाल्यार ग्रेवी टायपूय करूंक जाता आनी ड्राय करूंक जाता. इल्लेशें उदक करून दवरलेलें मसाल्याचें ते ॲड करता. ॲड केलें उदक ते कूक जावपाक. चडूय पातळ करूं नाका. तुमकां ड्राय जाल्यार ड्राय करूंक येता. हांवें मातशें आतां ड्राय करतलो. चड पातळ करचें ना. मातशी चड ग्रेवी दवरचो ना हांव. पळय हे मिक्स करून घेवपाचें आनी स्लो सीम उज्याचेर एक 15 मिनटां शिजोवपाचें. ओके, इतले दाट दवरला पळय हांवें. ते बंद करता. हे पळय बंद केलें. एक 15 मिनटां शिजोवन तें. हो मसाला तुमच्यानूय मॉडिफाय करूंक जाता. हांवें मिक्स केला रेड आनी ग्रीन. तुमच्यान रेड जाल्यार रेडूच करूंक येता. ग्रीन जाल्यार ग्रीन मसालोच करूंक येता. तुमकां जाय तो करा तुमी. ग्रीन ओ रेड ओ मिक्स. हांवें मिक्स केला आयज. जाले पळय आमचे डीश. दाखयता तुमकां. वाव, कलर पळय एक्झॅक्ट येयला म्हाका जाय पळय तो. वासूय बरो येयलो. आनी फायनल पळय कोरिएंडर घालता. कोरिएंडर मातशें सुबेजूच घाला. ते हांव पळय सुबेजूच घालता. चॉप कोरिएंडर. आनी 1 मिनट मातशें शिजोवपाची ती. जालें फिनिश. मागीर प्लेटींग करून दाखयता तुमकां. तुमकां जाय जाल्यार इल्ली शुगर एडिशनल तुमकां जायत जाल्यार घाला अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट. हांव इल्लीशी घालता शुगर. जाली म्हाजी डीश रेडी. ही दिसता. पळय प्लेटींग केली हांवें आतां. इवनिंग जालें. चायेक बसला पळय. दनपारान जेवन मातसो रेस्ट घेयली. आयज मुवी पळोवन काडली एक. आतां टायम जालो सांजची 7. चायेक बसला. पळय पॅटिसां हाडलेलीं केदो आमी. हांव बाजारान गेला तेन्ना प्रॉन्स पॅटीस हाडलेली हिंगा मदर तेरेजांसान. हीन घेवन बसला चायेक. आनी म्हाजी रेसिपी कशी लागल्या ती सांगात म्हाका मागीर. ओके, आनी तुमी ट्राय करा. आनी हांवें ग्रीन चिली पळय घाल्लेले ते मातशे स्पायसी जाल्ले सुबेज.
हिंगाचे चिली मातशे स्पायसी तुमी मातशे थोड्यो घाला नाजाल्यार सुबेज स्पायसी जातले हांवें म्हाजी मातशें ती स्पायसी जाला चडूय जावंक ना म्हाका लायक स्पायसी पूण हिंगाचे चिली येता ते मातशे तीख आसता तुमी मातशे उणे घालात ग्रीन चिलीज आनी हांवें सांगलां ते भाशेन तुमकां कशें मॉडिफाय करूंक जाता तशें करा ग्रीन जाल्यार ग्रीन कलर रेड जाल्यार रेड करा भायर गरमी पडल्या पूण पळय चाव पिवंक धरल्या चाव नासतना जायना खंय बायलेक आनी गरम जाल्यार तरी चाव जाय काही चाव पिवंक धरल्या दोगांय न्हू सांग बायले कितें सांगूंक जाय बायले कांय ना खंय सांगपाचें म्हाकाच उलोवचो पडलो फाटल्यान पळय कोंबो रडलो जालो खंय टायम टीव्हीचेर रे पळोवंक ना दिसता तुमच्या न्हू पळया मागीर सारकें बायल पळयता टीव्हीचेर म्हणलें मागीर चल च्या पिवन मेवता तुमकां आमी मेवया मागीर पळय येयले आमी गरमी जाता म्हणून भायर बसलेलीं हिंगा दारा भायल्यानूच बसले असो वाऱ्याक बसले बरें दिसलें बसून जाली रातची 9 हिंगासर आजुनूय उजवाड आहा आयचें एंडींग घेता आमी हिंगासरूच काबार करता व्हिडिओ आनी हिंगा बसून आसतना बायलेन आपलें हार्वेस्टिंगूय करून काडलें तेणें थोडे स्ट्रॉबेरी काडले ते पळय दाखयता तुमकां ते पळय मेवले तेका थोडे तेणें हिंगाच बसून ते काडले हांव बसून आहा म्हटलें सर चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेवया ओके कोण न्यू सबस्क्रायबर येयल्या तांकां वेलकम म्हाज्या चॅनलाक थँक्यू तुमकां सबस्क्रायब केला म्हणून आनी कोण नवे बीन म्हजो व्हिडिओ पळयता ते सबस्क्रायब करा आनी कमेंटूय करा ओके आयची रेसिपी करी जाल्यार ती सांगात म्हाका कमेंट करा ओके विसर नाकात कमेंट करून लायक करा आनी शेअरूय करा चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेवया आदियोस